गरजेचें आसलें, कारण दनपारच्या वेळार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं सुटता तेन्ना लोकांक खूब त्रास जातालो। ब्रीज नॅरो आसल्या कारणान एका टायमार एकूच व्हडली गाडी ब्रिजा वयल्यान सुट्टाली। खरेंच खूब खोस भोगता की आमच्या मिनिस्टरान श्री मोहित सर आनी दाजी सरान मेळोन ही बरी एक बऱ्यापैकी बेस्ट अत्यंत गरजेचे इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतलेले आसा। अशें रेल्वे कडल्यान अशें आयकून येता की विथीन 6 to 7 months ब्रीज कंप्लीट जातलो। सो थोडे एक 6-7 महिन्यांनीच आमकां एक नवो ब्रीज एक्सटेंडेड व्हडलो ब्रीज आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी खरोच शांतीनगर आनी निवाड्या खातीर हो एक सोयीस्कर गजाल जावन आसा। इश्यू आसलो न्यू वाड्या आनी शांतीनगर लोकांक एक नॅरो ब्रीज आसलो पयलीं, त्या नॅरो ब्रिजाचेर खूब प्रॉब्लम आसलो गाडयो व्हेकल हें करपाक पास जावपा खातीर। म्हणून आमचे पालक मंत्री मोविन गुदिनो सरान आनी आमचे आमदार वास्कोचे दाजी सरकारान मेळोन दोगांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून रेल्वे कडेन उलोवन एक नवो ब्रीज करपा खातीर काम आयज सुरू जाल्लेलें आहा। तेच्या कारणाक तो ब्रीज करपा खातीर कारण एक आसलेलें म्हणजे एक घर आनी एक आमचे स्क्रॅप यार्ड आसलो, तो स्क्रॅप यार्ड खंय तरी प्रॉब्लम हाडटलो म्हणून तेंचें आयज डेमोलिशन सुरू जाल्लेलें आसा। आनी हे लँड कॉम्युनिटाचें लँड कॉम्युनिटान ऑलरेडी हँड ओवर केला लँड तें आतां रेल्वेकूय तो ब्रीज करपा खातीर। आनी बरो इनिशिएटीव हो बरो रिक्वायरमेंट आमकां हो जे हायवे जो आमचो आसा शांतीनगर हायवे आनी न्यू वाड्या हो कनेक्ट करपाक एकूच ब्रीज आसा। आनी बरी गजाल हांव खरेंच मोविन सराचे देव बरें करूं म्हणटा हो बरो व्हडलो इनिशिएटीव घेतलो आनी आमच्या आमदारांनी आनी हो ब्रीज ऑक्टोबर नोव्हेंबर सुरू जातलो।